मुझे नाम फेलिक्स स्टॅनी DMello. हम पालदाने और पालदाने वस्ती करण्याचा काम दुबई एका कंपनीत काम करण्यासलो ताजे बरी ते काम वचून आसतना सकाळी म्हाका कामान भायर वचचें पडलें आनी गाडी काडून भायर गेलो. गाडी पार्क करना फाटी पळयतना म्हाका तकली गुल्ले बरी जाली आनी हांवें पार्किंगाक पार्क करूंक गाडयेक पयशांची करतना थंय वचनासतना म्हाका देवाचें पडलें. गाडये देंवल्लें हांव थंयत अनकॉन्शियस जालो. तक्षण म्हाका तेंच्या चलून येतेलें धरलें की तांणी तक्षण हॉस्पिटलाक म्हाका थंय तो हॉस्पिटल लागीं आशिल्लें तांणी म्हाका हॉस्पिटलाक गेलो. हॉस्पिटलाक गेलो जाल्यार हॉस्पिटलाच्यानी जायना म्हणून कंपनीक फोन करी लागली आनी कंपनीचो मालक आयलो. ताणें म्हाका आनी व्हड हॉस्पिटलाक हें केलें आनी घरा ताणें फोन केलें हांगा मँगलोराक फोन करून सांगलें की ताचे पासून मागया तो कांय ना म्हूण. आनी हांव थंय 28 मिनीट ब्रीथ नासतना हाचेर आसलो. थंय म्हाका व्हडल्या हॉस्पिटलाक गेलो आनी घरा जावन म्हज्या मिसेसाक आनी भुरग्याक तांणी थंय आपोवन हाडलें. एक हप्तो भर हांव मोतीर नातल्लो आनी म्हाका एक जुलेका म्हणल्या हॉस्पिटलांत भरती केल्लें आनी थंय म्हजी फॅमिली आयिल्ली. थंय परत्यान ताणें फोन करून सांगलें की मागया फॅमिलीची गरज आसा. सगळ्यांनी मागलें, कंपनीच्यांनी मागलें, सगळ्यांचें मागलें. बाळोक जे हांगा तांणी मागलें, मिसेसान हांगा येवन सांगलें आनी मागण्याची गरज म्हणून हाडल्याक बाळोक जेजून तें मागणें आयकलें आनी हांव मागीर परत दोळे उक्ते करतना एक हप्तो जालो आनी म्हजी फॅमिली म्हज्या लागींच आशिल्ली. हांव बाळोक जेजू अर्कां दिवंक अत्रेकतां की ताचे तावन हांव आज हांगा येवन पावलां. देव बरें करूं.